तुझो वेळ कामाक वचपाचो? होय, म्हाका आयज मातसो उशीर जातलो घरा येवपाक. बरें तर हांव येता. बाय, म्हजे जिवाक आयज बरें दिसना. मातसो बाबाक मातसो फोन करून आपय न्ही. तो आताच कामाक गेला. तुका कितें जाता? म्हाका सांग. बाय, म्हज्या जिवाक आयज बरें दिसना. तूं म्हाका कितें परतून परतून विचारताय? तुवें तुजी पिल्लां सामकी घेतल्या मगे? वय गो बाय, हांवें घेतल्या. राव, डेनवराक फोन करून पळयता. The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. फोन लागोना ताका. सांगे डेनवर आयलो म्हणटो तुका दोतोरागेर घेवन वेता. आता तू भितर वच आनी विसव घे. बरें बाय. माय, ओ माय, यो जेवपाक. हॅलो बाय. घे जेवण. जेव. आणि मागीर वखदां घे. आगे कितें केलें गे तुवें? सगळें जेवण जमनीर वतयलें. आतां हांवें साफ केलेलें. बाय. कित्याक गे तूं म्हाका त्रास कोत्ताय? बाय, कितें जालां? हांवें तें मुद्दम करूंक ना गो बाय. कित्याक म्हणून तूं म्हजें म्हाका चवताय गो बाय? हांव जाणा तुजी सगळीं नाटकां. बाय, 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 म्हाका कितें जाता? बाय, माय? बाय, म्हाका माय, कितें कितें जाता बाय? जाता? बाय, बाय, माय, कितें जाता माय? कितें जाता? माय? होय, आमी तशेंच करुया. जाल्या. माय, ओ माय, यो गे बेगीन. येता रे बाबा. बाबा, बाय, ही सुटकेस घेवन तुमी म्हाका खंय व्हरता? यो माय, यो आमचे बरोबर.
सिस्टर, मिस्टर डॅनवर तुका मेळोंक आयला. तांकां घेवन भितर यो. ओके सिस्टर. मॉर्निंग सिस्टर. गुड मॉर्निंग. हॅव अ सीट. थँक्यू कशी आसात तुमी? आम्ही आसात बरे. सिस्टर, तुवें सांगलेले प्रमाणे हांव म्हजे मायक घेवन आयला. तिका घेवन भितर यो. ओके सिस्टर. यो माय बॉस. माय कशी आसा तूं? हांव आसा बरी. मिस्टर फेर्नांडीस, हांगासर तुजी सायन मार. सिस्टर, मायन घेवन भितर वच आनी तिका रूम दाखय. ओके सिस्टर. माय सिस्टर, हे घे पयशे. थँक्यू मिस्टर फेर्नांडीस. सिस्टर, म्हाका मातशें मातशें कितें उलोवंक जाता न्हू. तुका आनी तिका कितें सांगूंक जाय? ओके मिस्टर फेर्नांडीस. सिस्टर त्रिजा, येस सिस्टर. मातशी हिंगा यो. येस सिस्टर. सिस्टर, मिस्टर फेर्नांडीसाक भितर वो. तो माय म्हळ्यार कितें उलोवंक सोदता. ओके सिस्टर. यो मिस्टर फर्नांडीस. हांवूय येता तुज्या बरोबर. आयज सावन तूं हांगाच रावतली. आमी थोड्या दिसांनी परती येतली. माय, आमकां कामाक लागून परदेसान वयची पडली. बरें माय, बरी करून. आपुरबायचो पूत म्हजो थोडा मोगाचो. ल्हान आसलो व्हड ताका केलो आदार घेवन देवाचो. काजार ताका हांवें केल्लो आदार मेवतलो म्हणटाचो. पूण सगलें बायलेचें आयकून दुस्पड जालो घराचो. आयज म्हाका ताणें हांसिलान घातल्या कोणूच घेयना खबर. कित्याक म्हणून पुतरे मोच्या कालीस केलाय निवड. सदांच तूं म्हाका म्हणटालोय माय रावंक जायना तुजे बोगर. फुडले दीस वासिना जाता देवा तूं तरी उगडास कर. फुडले दीस वासिना जाता देवा तूं तरी उगडास कर. माय घे योगदान. तुम्ही म्हाका कितें मारूंक हाडला? नाका म्हाका ती वखदां. माय घे न्हय, तुका बरी जावंक नाका. म्हाका सगळी खबर आसा तुम्ही म्हाका मारूंक हाडल्या. माय कित्याक तूं अशी चिंताय? पळयात, खाशा पूत आसून मायक आमचेशी हाडटात. आदी एके आवयक 7-8 भुरगीं आसतालीं. पूण आतां 7-8 भुरग्यांच्यान एके आवयक सांबाळूंक जायना. आदी एका घरान एकूच रूम आसतालो आनी 4-5 भुरगीं आसतालीं. पूण आतां 4-5 रूम आसतात आनी एक भुरगें आसता, तोरूय ती खुशाल ना. माय कितें जालां? कित्याक तूं अशें करता?
देवान आमकां वेंचून काडल्या तुमची वस्त्यांची सेवा करून. तुमची रोगताची आसूनूय तुमची ती खबर घेना. आमी तुमची रोगताची न्हय जावनूय तुमची आमी मोगान सेवा करता. देवान आमकां वेंचून काडल्या तुमची सेवा करून. आनी ताचीच पुरवी आमकां जोड एकल्याक मेवला दे आपोवणे.